दर्यादेग नितळसाण कॉन्ट्राटात घोळ आसा म्हणून सांगून विधानसभा गाजोवपी तेन्नाचो विरोधी पक्षांतलो आमदार आनी आतांचो पर्यटन मंत्री ओग्गी कित्याक? बीच क्लिनिंगाचे कॉन्ट्राटांतलो घोळ अजून कांय सोंपूंक ना. आतां स्वता रोहन खंवटे पर्यटन मंत्री आसा, मागीर तो जो घोळ आसा तो उक्ताडार कित्याक हाडिनात असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजेकर हाणें विचारला. तेन्ना बीच क्लिनिंगाचेर उलयतालो. बीच क्लिनिंगाचेर भ्रश्टाचार जाला, कोटींनी भ्रश्टाचार जाला आनी तेन्ना मंत्री परुळेकर आसलो. आनी तेन्ना आयचो मंत्री जो आसा तो तावान उलयतालो, तुमी तेका साक्षी आसा की बीच क्लिनिंगाक प्रचंड प्रमाणात कोट्यांनी भ्रश्टाचार जाला. पण आयज तोच मंत्री ओगी कित्याक आसा? तेन्ना तो विरोधान आसलो म्हणून उलयतालो, फटींग उलयतालो. बीच क्लिनिंगाक भ्रश्टाचार जाल्लो हें आमकांय खबर आसा. पण जर बीच क्लिनिंगाक भ्रश्टाचार जाल्लो आनी तूं जर एक गोंयकार म्हणून गोंयकारांचो आमदार म्हणून तो जो उलयतालो, आयज तूं त्या खात्याचो मंत्री आसा जाल्यार आयज तुजें तोंड बंद कित्याक? तुका वांटो मेळ्ळा? तुकाय वांटो परुळेकरान दिला? दिवं ना जाल्यार परुळेकराची जाहीर माफी हेणी मागपाक जाय. आनी भ्रश्टाचार जर आसलो जाल्यार तो परतून एकदां गोंयकाराच्या मुखार मांडपाचो. होच ट्युरिजम मिनिस्टर जेन्ना ओपोजिशन आसलो तेन्ना मुख्यमंत्र्याक वॉशिंग मशीन, पप्पू आनी कितें कितें म्हणटालो सगळें बंद. अशें कशें बंद जावंक शकता? मंत्री जाल्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीन तूं जॉयन जाल्या उपरांत सगळो भ्रश्टाचार जालो, नितळ जालें सगळें वॉशिंग मशिनान साफ जालें.